हां सम वय आत्ता म्हाका कळ्ळें, म्हाका पुरा विषय म्हाका अर्थ जाल्ले. इतली वेळ मिगेल मावांक सवताची तुका सिलेक्ट दवका हे पुरा तंतन केलं तंतनी खावं ती म्हणतसिली आत्ता पडायला रशी उलयत मुगो. वय वनमालक्का तू सांगतना म्हाका सुरवेर कोप येयले जाल्यार तू एक विषय सांगता गेल म्हणके म्हाका चिके चिके अर्थ जाल्ले. आतां पूर्ती अर्थ जाय न्ही. एक अनुमान तितलेंची एक मन सांगता तेचे अनुमान बदलची म्हणून जाल्यार कसं नाही कितें विचारशीन अशी अर्थ कोण अशी तीर्मान येवची चुकी जाता. तू कसं अनुमान येयला गो प्लीज गो कस तरी सांग गो. म्हाका मावाक उत्तर दिला जाल्यार धाटकी नाकी म्हूण बहीण गो. आतां म्हाका आपत बांदव म्हळ्यार तू उंची गो मारायती कसन तुका अनुमान येयला म्हणून प्लीज सांग गो. हां सांगता पयरी आमगेल घरा लागीं न्यू इयर पार्टी जाल्ले. आमगेल घरा लाग म्हळ्यार लागीं न्ही चिकी मुखारी थंय एक हाडी आसा पळय थंय जन चड म्हूण भोंवना ती जाल्यार तें जाग लायक आसा. हें आळांबे टायमार आनी हांव मागीर ती पुर्णिमाक पुरा वतात पळय थंय पार्टी जाता आशिल्लें. उज्ज घालून मदें तूं सुद्द डान्स हें तें प्रचलत आशिल्लें. मध्यरात्रीन तूं जोर जोर उल्लोच ऐकत आशिल्लें. म्हाका केच्चर जाल्लें हांव भायर वचचें न्ही आमगेले कंडीन तूं पळयलें म्हाका तें दिसता सादारणाक दिसता म्हळ्यार आमगेलें घर चिके हेटर आसना न्हय चिके दिसता म्हाका. थंय हो सुब्राय मामू पुंड मामू आनी तो वतस मो नंड मामू आनी 3 जाणां लोटेक बायल मनीस वनमालक्का शी तिगेल ड्रेस्सू तिगेल वयार पळयल्यार तूं कसन म्हणटा की डान्स करता आसा ती मागीर पिवंक घेतलें दिसता. पुरा जन वालाडीत आसा ती कडे तो होस ममगेल सुब्राय मामू तो म्हणटा आम्ही वड्डी तू दुड्डू खतले न्ही वड्डी दुड्डू खतले वड्डी छडू आम्ही म्हण सांगून हसता. तेन्ना ती बायल मनशी हां मिगेल निमित हें पुरा तुका एकलेच्यान हें पुरा करूं जाता सिल्वे हांव तुका साथ दिनी वे म्हूण पुरा उलयता आशिल्लीं पळय. कडेर पलपलेरी म्हळ्यार कांय 4 घंटे कितकी आमगेल्या घरा लागीं चिके मुखारी एक बदेन पळोवन आशिल्लीं ती. म्हाका एक कळ सुद्दां करोकय हांव म्हण तितलें कोप येता आशिल्लें. मागीर आमकां चलेका आमी कितलें म्हळ्यार कुली करून घेवन खातलीं ती खंयचे जन आमी आमकां चलेका म्हूण उतरपलें. कशी थोड्या वेळान तूं एकली उठून वच्चें सुरू केली पळय. त्या बायल मनशाला आंगार समावंक गेलें नाशिल्लें वनमालक्का. पांगुरया म्हूण लेखलें पण ता कितलें म्हळ्यार बायल मनीस नवे म्हूण लेखलें. मागीर म्हाका चलें म्हूण उतरपली. कडेर ती चमकल पळय. हें पुरा पळयतना आमगेल पुरा एक गँग म्हूण दिसतास म्हाका. हो शिप्र जाल्ला गो कस तरी तशी जाल्यार करेक्ट गो मारायती तुगेल अनुमान बदलची चिकेची विचारसिल्यारी कळत आमकां. हां दायत वनमालक्का तें कसं कित म्हूण पळोवया आमगेले प्रयत्न आमी करुया. आमगेले सपोर्ट आतां तुका 100% आसा. तें आसो आतां वैकुंठ माम तुगेलो कशी उलयता आतां पुणी सुन्नल वेर मोग आयला की वय गो मिगेल वेर मस्त प्रीत आयला गो चंद कोन उलयतात गो. म्हाका तेंची खुशी तांगेल मन परिवर्तन जालें नवें तें एक खुशी मारयती जाल्यार तांगेल वयर आयला आपादान गेल्यार पळय धन्य म्हण लेखता हांव. तू कांय हेच्यान काणक वनमालक्का एक न्ही एक वाट देव दाखोवनूय दिता. तुगेले वेर आपादान आयले तेन्ना कितले पुरा तूं मानसीक हिंसी बगले कडेर पळय पटा पूर्ती सावलो जावन गेले हें तशी जाता हेच्यान काणका.